मूर्त्यो पळय कशें आसता, मुर्तीची सायज ही ते लोकांचेर आसा. लोकांक थोड्यांक दिसता बाबा आपल्यान मूर्ती व्हडली हाडची. आमचो एकूच मुद्दो की तुमी जाता तितक्यो पीओपीच्यो बॅन करच्यो. तुमकां खबर आहा ते पीओपीन जिप्सम म्हणून एक पावडर यूज करता. तो केमिकल ते कन्स्ट्रक्शन करता पळय ते हितून वापरता ते एकदा घट जाले काय ते आणि हे जायना, मेल्ट जायना. सो तितून टोटल पर्यावरण दूषित जाता आणि ते आमचे जे नुस्तें जावं आनी कितें पळय जे दर्यान रावता, उदकान रावता पळय तांकां हानिकारक आणि ते पळोवंक जाल्यार थंयसून इनडायरेक्टली ते खंयसर तरी लोकांकूय हानिकारक. सो लोकांनी जाता तितके पीओपीचे बॅन करचे. हे आमचे आम्ही हडफडकारांकूच आमचे नागेकारांकूच सांगिना, आख्ख्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता की जाता तितको तुम्ही पीओपी चे आयडॉल्स हाडपाक तुम्ही बॅन करचे, बंद करचे. आणि सरकारानूय हेजेर एक एक्शन घेवंक जायी. जे जे कोण डिपार्टमेंट हेका कन्सर्न डिपार्टमेंट लागता तेंच्यांनी आतां चवथ येवपाक आनी 1-2-2.5 म्हयने आसा. सो आतांच जर तुम्ही तयारी करशात, जे बॉर्डरीनसून जे आमच्या हितून इम्पोर्ट जाता तेका खंयसर तरी बॉर्डरीचेर जर तूं आडयशीत आणि ते जर बॅन करशीत जाल्यार खंयसर तरी लोकांक दिसतले बाबा आमी खंयसर तरी इको फ्रेंडली गणपतीक हे करचे म्हणून. नाल्यार कितें जातलें, आतां आमी पळयता एवरी इयर चतुर्थी जाली मागीर खंयसर तरी कोण व्हिडिओ व्हायरल करता गणपतीचे, मागीर खंयसर तरी कोण सरकार सांगता बाबा आमी फुडें हेका बंदी घालतले, हे करतले. बंदी घालप ही गोष्ट दुसरी आणि तू पयलोच ऍक्टिव्ह रावता पळय ती गोष्ट दुसरी. तुवें पयलींच कितें तर डिसिजन घेवपाचें. आता तुवें जर बॅन केलें जाल्यार फुडें इन फ्युचराक लोक प्रिपेअर आसतले की बाबा आमी खंयसर तरी चिकट मातयेचे ऑर खंयसर तरी इको फ्रेंडली गणपतीक आमी हे करतले म्हणून. हितूनच तूं प्रोत्साहन दिवंक शकता की बाबा अरे खंयसर तरी आमचे जे शिल्पकार आहात जे गणपती करताले ते खंयसर तरी कमी जायत गेल्ल्या. कित्याक तेंचे चिकट मातयेचे जे गणपती जाताले ते आयज खंय तरी पीओपीन तेजो जागो घेतलो, मशीन मेड ते करता आणि हाडून दिता. आणि खंयसर तरी आमचे गोंयकार भाव जे गणपती करताले, मुर्त्यो करताले ते आयज कमी जाल्ले आहा. आमी म्हणजे कितें आतां बॉडीनूच डिसिजन घेवना ते, आमी कमिटीकूय आपयल्ली, सगळ्यांचे एक मत जाल्लें आहा. जरी तर हे फावटी जरी कोण पीओपीचे गणपती हाडले आनी आमच्या नजरेक येयले जाल्यार आमी फ्रॉम 5,000 to 10,000 डिपेंड्स ऑन द सायज ऑफ द आयडल आमी तांकां फायन मारतले.